ओके, आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात कालचे काही मिनिट्स रिवाइज करता. देर इज अ स्टेटस ऑफ द कोविड-19. आतापर्यंत एकूय डायरेक्ट सस्पेक्टेड केसीचे सॅम्पल अशें उरूं ना. बट ज्यो सस्पेक्टेड केसीस आसा, काही जाणांनी म्हटलां की पळयता की प्रेस करता आसतना आनीक 4 सस्पेक्टेड कोविडाच्यो केसीस मेळ्ळ्यो. तसो विशय ना तो. आमकां जो सारी पेशंट म्हणजे सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस किंवा ILR पेशंट जे मेळटा पळय न्ही तांकां आयसोलेशन वार्डान दवरता. बट तांकां आयसोलेशनान दवरता आसतना कोविडाच्या आयसोलेशनान दवरिना, तांकां सेपरेट आयसोलेशन वार्ड करपाक दवरला. त्या खातीर जी प्रेस बातमी लोकां समोर वयता पळय न्ही, आनीक 4 सस्पेक्टेड मेळ्ळ्या काय कितें, मागीर त्यांचो रिजल्ट येयसर कितें, अशी लोकांच्या मध्ये एक धाकधूक निर्माण जाता. ती जावची न्ही. आमकां सस्पेक्टेड म्हणून आमी जेंच्यो टेस्ट करता पळय न्ही, ते आमकां सारी टायप पेशंट जितके दिसता तितक्यांचे करतले. हेजो अर्थ तो पेशंट खंयसरूच संपर्कान येवना. आमी हें फक्त इतक्याच खातीर करता की एखादो दुसरो सुद्धा पेशंट सुचचो न्ही म्हणून करता. म्हणून खंय तरी तेजें रिपोर्टिंगूय वेवस्थीत रित्या जावचें म्हणून फक्त हांवें हो विशय मेन्शन केलो. एकूच ते क्लॅरिफिकेशन जाय ऑन दॅट बुलेटीन. पॅसेंजर्स न्यू पॅसेंजर्स अंडर क्वॉरंटायन म्हणून फर्स्टूच लायना, तेज्या खातीर चड कन्फ्युजन जाला. जेन्ना बॉर्डर्स बंद आहा तेन्ना पॅसेंजर्स खंयच्यान येता. हेजो मिडिया बुलेटीन आहा तो मातसो चुकता. तो म्हाज्या लक्षान आयला. हांवें एक्चुली तो पयलूच सांगिल्लो. ओके, तो मातसो कितें जाला म्हणजे ज्या पॅसेंजर अंडर होम क्वॉरंटायन जे 63 दाखयता पळय न्ही तुमकां आनी कम्युनिटी हेंच्या अजून थोड्यांचे 14 दीस कंप्लीट जावंक ना. ते फक्त हांगा दिसता. ते करेक्शन करपाक आतां हे 1600 14 दीस कंप्लीट जावन गेले. हेजो अर्थ फक्त 63 लोक हे लेट आयिल्ले बीन किंवा तांकां 28 दीस सांगल्या कदाचित, म्हणजे हो वेगवेगळो हे आहा. क्लॅरिफाय करपाक लायता मिडिया बुलेटिनाच्या माध्यमांतल्यान. ते 2-3 विशय भितरले आतां क्लॅरिफाय करपाक लायता. आज मिडिया आयचे कदाचित बेगीन वयतले, पण फाल्यांच्यान हांव मिडिया बुलेटीन सारकें काडपाक लायता. पर्सनली म्हाज्या लक्षान आयलें ते एक 2-3 नंबर भितरले वयर सकयल जाता. हय, सस्पेक्टेड इन द अंडर द आयसोलेशन हेच चार तुमी रिपोर्ट करता. आमी सस्पेक्टेड म्हणजे दे आर नॉट डायरेक्ट सस्पेक्टेड, बट आमकां जे सारी ILR पेशंट मेळटा पळय न्हू तांकां आमी डायरेक्ट आयसोलेशनान घालता. बट GMCन सुद्दां आतां आयसोलेशनचे 2 वार्ड करपाक लायिल्ले आसा. कित्याक पयलीं एखादो दुसरो पेशंट येयल्लो थंयसर जो पॉझिटिव्ह आसा त्या वार्डान न दवरता तांकां सेपरेट आयसोलेशन वार्डान दवरपाचें प्रोविजन हांवें करपाक लायिल्लें आसा. ओके, तो स्टेटस पयलो आशिल्लो. प्री मॉन्सून वर्क सगळी कडेन मोठ्या प्रमाणात सुरू जाले. उरलेल्या पंचायतींनी सुद्दां सुरू केले. मायग्रंट लेबर, लोकल लेबर ह्या सगळ्यांक घेवन तेंच्यांनी सुरू करपाचें म्हटलां. तें 181 पंचायतींनी सुरू केल्या, 14 म्युनिसिपालिटींनी केले. ओपनिंग ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिसीस. ओके, आमी स्ट्रक्चरल स्टाफ जो लागता बिकॉज म्हणजे आयज कारण फाल्यां परत पब्लीक हॉलिडे आशिल्ली. परवाच्यान जर आमकां बेजीक काम सुरू करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी जाल्यार आयच्यान म्हटलें की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी तांकां लागपी कन्सर्न ते स्टरलायज करून घेवप, क्लीन करून घेवप कितें हें तांकां आयज येवन खरें म्हटलेलें. आनी परवाच्यान जे जे तुमकां येवपाक जाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान हाजेर डिसिजन घेवचें की कोणाक आपोवपाक जाय कोणाक ना, म्हणजे तेणी डिसिजन घेवपाचें म्हटलां. आनी हे बाबतींत मागीर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी ऑल द डायरेक्टर्स ओके दे विल टेक कॉल. ते कॉल घेतले की कोणाक आपोवचो कोणाक घालचो, डे आपोवचो. ऑफिसांतली अरेंजमेंट सुद्दां म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान दवरून तेंच्यांनी सांबाळची. तांकां ट्रान्सपोर्टेशन जाय म्हणून सकाळच्यो आनी सांजच्यो आमी 206 कदंबा बसीस तांकां फ्लाय करपाक लायिल्ल्यो आसा, ज्यो ज्या ज्या जाग्या वयल्यान ज्या तालुका प्लेसीस वयल्यान येताल्यो थंयच्यानूच. आनी त्या खातीर म्हाजी परत रिक्वेस्ट आसा म्हणजे गरज ना तांच्यांनी घरा भायर सरचें न्ही, बेश्टी बसींनी गर्दी करचें न्ही. बसींच्या थंयसर सुद्दां म्हणजे पुलीस फोर्स हे ते दवरूनच त्या पद्दतीन सुरू करतले. प्रायवेट इंडस्ट्री काही प्रमाणात सुरू जाल्यात तांकां सुद्दां आमी सोशल डिस्टन्सिंग म्हटलां. ओके, ना थोडी गरज ना ती ऑफिसां फक्त डायरेक्टर आनी एखादो क्लार्क कोण लागता तोच येतलो. ती गरज ना. म्हणजे थोडी डिपार्टमेंटांनी आत्तां गरज ना. फॉर एक्झाम्पल आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हेजी आत्तां तितकीशी गरज ना. सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट हेजी गरज आसा. वेटरनरी डिपार्टमेंट हे पूर्ण चलतात आमचे. ओके, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ती कॉल घेतली कोण कोण येवपाक जाय कोण नाका ते. पूण लोकांचो हें येवचो ना. ना आनी लोकांनी कितें कामां घेवन येवचेंय न्ही. तांचें पेंडींग वर्क आसा ताका स्ट्रीमलायन करपाक जाय पयलीं ती कामां काही करचें. आतां डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक प्रिपेरेशन्स आसतले तेज्या फुडल्या वर्साचे ते प्रिपेरेशन्स तेच्या पद्दतीन जातले. म्हणून स्कुलांनी आपले विशय घेवन आतां येवचे न्ही, तेंच्यांनी जुनान येवचें. आतांच गर्दी कित्याक करपाक जाय, सगळें जुनान येयल्यार जाता.
प्रायव्हेट कंपनीज खंयची तुका? हय प्रायव्हेट कंपनी उलयता तेजेर हांव सांगता. सेक्रेटरी हेल्थ ऑलरेडी म्हटलां की आमी म्हटलां ओपीडी सुरू करच्यो म्हणून सगळ्यांनी वांगडाच ओपीडीन गर्दी करची ना. आयज थोडे कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसली, तशी गर्दी जावची न्ही. हांवें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन लिमिटेड विथ RMDची ओपीडी, सब सेंटरची ओपीडी आनी गरज जी एमर्जन्सी गरज आसा त्याच लोकांनी PHC, CHC आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी सद्या येवचें. किंवा बाकीची मेडिसीन आनी हें करपाक सांजच्या दिसा गेल्यार जाता. स्टेप बाय स्टेप तांकां सांगलां की सगळं पळोवन तेंच्यांनी सुरू करचें अशें म्हटलेलें आसा. ओके. ताजे उपरांत हावस टू हावस सर्वे आज दीसभर सकाळच्यान हावस टू हावस सर्वे जालो. खूब मोठ्या प्रमाणात आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खरोखरूच हांव फॉलोअप घेतालो. 2 लाखाच्या पेक्षा चड जे आसा पळय न्ही हे लोकां पर्यंत आमचे सर्वे करपी टिमी सगळी कडेन पावल्या आनी कोणाचीच कटकट ना. सगळ्या जाणांनी आपल्या पर्यंत बऱ्यापैकी काम सुरू केलां आनी काही तांकां लोक सुद्दां बरो रिस्पॉन्स दिता. लोक येवन आपुणूच स्वता आपली इन्फॉर्मेशन दिता, दुसऱ्याची इन्फॉर्मेशन खबर आसतली दिता. आमी म्हटलां की IMA आसतले, बाकीची सगळी मेडिकल एसोसिएशन हेंच्यांनी सपोर्ट करचो. त्या बरोबर आसतले की IMAचे वेटनरी दोतोर, डेंटिस्ट दोतोर, आयुर्वेदीक होमिओपॅथी हे सगळे जाण म्हणजे भायर येवन सर्वेच्या टिमी बरोबरय भोंवता आसतना थोडे कडेन आमकां दिसलें की तेंच्यांनी ह्या पद्दतीच्या सर्वेक सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा आपलो वेगवेगळ्या एसोसिएशनांनी. अंगणवाडी टिचर्स, आमचे BLO, तलाटी हे आपल्या पर्यंत सगळे जाण मामलेदार हे तर कामान आसतात पण सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. टार्गेट 3 दिसांनी कंप्लीट जातलें. हय 3 दिसांनी कंप्लीट जातलें. फक्त IDCतल्या वगैरे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे जे लोक लेबर कॉलनीचे रावतात आनी थंय मातसो प्रॉब्लेम आसा. थंय एखादो दुसरो चड दीस लागूंक शकता कारण ते ऑर्गनायज ना किंवा आमच्या स्टाफाक त्यो गजाली खबर ना ते खंय रावता कितें रावता. अदरवायज जे गांवागांवांनी रावता बूथ वायज रावता BLO खबर आसल्या कारणान ते वेवस्थीत रित्या करता. पण तेंचोय बी जो इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रावता तेंचे सुद्दां तेंच्या कॉलनीन वचून आमचो IDCचो स्टाफ त्या कामाक लागलेलो आसा. IDCचो स्टाफ तेंची म्हायती गोळा करतलो. ओके. आनी बारीक सारीक सुद्दां सायन सिम्पटम्स दिसले आसत जाल्यार तांकां हाडून सस्पेक्टेड केसीस ज्यो आसा तेंची कोवीड टेस्ट ही केली वयतली. सस्पेक्टेड केसीस आमी दवरचे ना, तेंची कोवीड टेस्ट करपा खातीरूच आमी केला. ओके. आमी एनिमल हजबंड्रीच्यो सगळ्यो सर्विसीस जाग्यार पडलेल्यो आसा. स्पेशली डायरेक्टर ऑफ NRI नोडल ऑफिसर फॉर द सी फेरर्स हेका तो डेली इन करस्पॉन्डन्स वीथ द नोडल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टीम हाज्या बरोबर आसा. तेणी ऑलरेडी आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केला की आमकां प्रायवेट जर क्वॉरंटायन सेंटर करपाची जाली पेड क्वॉरंटायन सेंटर्स. सेक्रेटरी टुरिजम ही पेड आमकां क्वॉरंटायन सेंटर्स ही आयडेंटिफाय करपाक लागलो. म्हणजे फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान रावपाचें ना सी फेररांक जर हाडल्या उपरांत आमची तयारी आमी मोठ्या प्रमाणात दवरलेली आसा. त्या खातीर हॉटेलां कडेन उलोवपाक सुरू केला की तेजे पेड म्हणजे फाल्यां सकाळी तांकां 14 आनी 28 दीस रावचे पडटले. जाल्यार 28 दीस सुद्दां रावपा खातीर आमी पेड क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून गोंयांत खंयची खंयची आसची, कितली फेसिलिटीज अवेलेबल आसा हेजी सगळी तयारी आतां पासूनच सुरू केल्ली आसा. आनी त्या खातीर सेक्रेटरी टुरिजम आनी तांकां हाडटले जाल्यार तेंचो प्रोटोकॉल कसो आसचो तो थंयसरल्या नोडल ऑफिसरा कडेन उलोवन तेंचो प्रोटोकॉलूय कसो आसतलो ताजेरूय बी आमी आतां पासून काम सुरू केलां. तेजे कडेन उलोवप सुरू आसा. ते वयले जेन्ना आमी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सचें डिसिजन जायना फुडें हो निर्णय घेतलो वयतलो. IGPन परत एकदां आपल्यो सगळे कडेन म्हणजे रेल्वे स्टेशन गेट ताजेर ऑफिस सेक्युरिटी चेक पोस्टाचेर परत एकदां टायट करपाक लागला कारण बऱ्याच जाणांक 14 तारखेची वाट पळयता खूब जाण. 14 तारखेक कितें जातलें कारण तेजेर डिपेंड आसा. ओके. बाकीचे सगळे म्हणजे PCCF आसतलो कमिशनर ऑफ एक्सायज, बाकी नोडल ऑफिसर फॉर द फॉरेन्स हे सगळे जाण आपआपली कामां जी आसा पळय ही वेगवेगळी कामां स्पेशली PWDन वेगवेगळी कामां आपली पावसा खातीर रेज केल्या. तांचो कन्सर्न तेंच्यांनी हाजे कडेन कलेक्टरा कडेन मागला ऑलरेडी. ओके. आमी लेबर कमिशनराच्या वतीन जी 6,000ची स्कीम डिक्लेअर केल्ली कन्स्ट्रक्शन सायटी वयले लेबर जवळपास 8,641 जाणांक 6,000 रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर जमा जाले. 752 जाणांचो IFC 8,641. ओके. आनी IFSC कोड
752 जणांचो सारको नाशिल्ल्या कारणान तांचे पयशे रिजेक्टेड जाला. तांचो IFSC कोड मेळ्ळ्या उपरांत त्याय 752 लोकांक हे 6,000 रुपया जे आसा पळय हे कन्स्ट्रक्शन लेबर म्हणजे जेणे रजिस्टर केल्ले तितक्या लोकांक हे पयशे जे आसा हे पयशे मेळटले. 4,000 रुपीज तेंच्यो वेजीस कमी आसल्यो जेंच्यांनी लेबर वेलफेअर बोर्डा कडेन पयलीं रजिस्टर केल्ले आसा तांकां 4,000 रुपया ह्या म्हयन्यान मेळटले. जितके तो अजून फिगर मेळूंक ना. ओके, लॉकडावन कंटिन्यू करता आसतना कितें चालू दवरचें आनी कितें ना ताच्या खातीर आमी सेंट्रलाक कळयला. ताच्या बरोबर वेगवेगळ्या स्टेटींनी कितें आसतलें, वेगवेगळ्या स्टेटींचो मॉडल कसो आसतो ताजो स्टडी जो आसा तो आमी सुरू केला. ओके, म्हत्वाची गजाल म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री माननीय पंतप्रधान मोदीजी फाल्यां 10 वरांचेर ते देशाक संबोधीत करतले. हांव सगळ्या गोंयकारांचो म्हणजे 90% गोंयकारांनी माननीय मोदीजीन सांगल्या त्या प्रमाणे जनता कर्फ्यूचें पालन केलें. लॉकडावनचो पिरियड 21 दिसांचो 90% लोकांनी सांगता त्या पद्दतीन केलें. ती सगळ्या जनतेचो हांव आभारी आसा. हांव आभार मानता, धन्यवाद म्हणटा तांकां. आनी फुडले 15 दीस माननीय पंतप्रधान सांगता त्या प्रमाणे आमकां फुडले 15 दीस लॉकडावन खातीर 15 दीस आसत तेजेय चड दीस आसूं शकता. बट त्याच प्रमाणे सगळ्यांनी परत एकदां माननीय पंतप्रधानान फॉलो करून ते सांगता त्या प्रमाणे आयकचें. पुराय गोंयांत आमी म्हणटा की जेन्ना ताळयो वाजून तेंचें अभिनंदन करा, ताट वाजून अभिनंदन करा, घंटा वाजून अभिनंदन करा. सगळ्यांनी अभिनंदनूय केलें. गोंयांत खूब मोठो रिस्पॉन्स इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट तांकां खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. दुसरे फावटी जेन्ना दीप लावप, टॉर्च किंवा टॉर्च पेटोवप, कॅन्डल पेटोवप ह्याय गोश्टी मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मेळ्ळो. ताची 90% पेक्षा चड गोंयकारांनी जो आसा तो सपोर्ट दिल्लो आसा. ताची सगळ्या गोंयकारांचो हांव आभारी आसा, धन्यवाद मानता. उरलेल्यांनी बी म्हाका दिसता आमकां उरलेल्या 15 दिसांच्या कार्यकाळांत अशाच पद्दतीचो सपोर्ट हो आमकां मेळपाक जाय. एरोलाचेर आसतले काही जाण हे अजुनूय हेजो पिरियड आसा तो पर्यंत भायर उरतले. काही जे प्रिजनान घेतलेले आसा तांकां फुडले एक 15 दीस आनी भायर उरतले. ओके, आज एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जे नेगेटीव जाल्या पेशंट आमचे 5य पेशंट त्या पर्सनली 5य पेशंटा कडेन हांव पर्सनल फोन कॉल करून 5य जाणां कडेन उलयलो. तांची मनस्थिती जाणून घेतली, ते खंय रावतात तेंची फेसिलिटी, तांच्या फॅमिलीची चवकशी केली. पण एक गजाल म्हज्या लक्षांत येयलें ते खूब पॉझिटीव आसात. फक्त समाजात परत म्हणजे तेंच्या पासून हें उरचें न्ही, एक मतभिन्नता जी आसा ती उरची न्हू अशें म्हाकाय दिसता. शेवटी ते आमच्याच सारके आसा आनी अशें न्ही की कोविड-19 हो एकदां जालो म्हणजे परमनंटली आसतलो अशें दुयेंस न्हू. हें तितक्या काळा पुरतेंच एखाद्या कडल्यान दुसऱ्या कडेन ट्रान्समिशन जाता. पूण तांच्यांनी हाज्या फुडें आपल्या कडल्यान हेजो अवेरनेस करपाक तूं आनी कोणाक गावचो न्हू हेच्या खातीर 5य जाणांनी विलिंगनेस दाखयला. आमच्या कडल्यान जी कितें मदत जायी लोकां मदीं वचून सांगपाक अवेरनेस करपा खातीर आमी तयार आसतले. हांव 5 जाणां कडेन वेगवेगळ्या फावटी फोनाचेर उलयलो. थोडीशी थोड्या जाणांक कावन्सिलिंगाची गरज आसा. आमी सेक्रेटरी हेल्थ ताका सांगला की आमी स्पेशली कावन्सिलर जो आसा वो टेलिफोनिकली कावन्सिलींग कंटिन्युअसली तेंच्या कडेन उलयतलो. तेंचे वेगवेगळे विशय आसा ते तेंचे सोडोवपा खातीर टेलिफोनिकली तांकां कंटिन्युअस कावन्सिलींग ते दिलें वयतलें. तांकां आतां थोडीशी इम्युनिटी कमी जाल्ल्या कारणान इम्युनिटी वाडोवपा खातीर तांकां म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कोण तरी कंटिन्युअसली गायड करप हें गरजेचें आसा. तांकां दिलें वयतलें. ओके, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो फाल्यां माननीय मोदीजीचे देशाक संबोधन भाशण आनी ताज्या उपरांत जी सेंट्रल गायडलायन येतली ताज्या उपरांतूच फुडले विशय जे आसा स्टेटींतले हे ठरतले. म्हणजे ताज्या उपरांत खंयच्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चालू करच्यो खंयच्यो ना ह्यो सगळ्यो फाल्यांच्या हेज्या उपरांत ठरतले. हांव रिलिजियस लिडरांक परत एकदां आव्हान करता की त्या सगळ्यांनी परत लोकांक माननीय मोदीजींचें भाशण जाल्या उपरांत आपल्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक परत एकदां आव्हान करचें की फुडले 15 दीस माननीय मोदीजी सांगता ते आयकून म्हणजे कोविड-19 ह्या युद्धांत सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी सगळ्यांनी सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा. सगळे जाण सपोर्ट करतले. आमी अजुनूय चेक पोस्टाचेर फुडली टेस्टींग फेसिलिटीज एवेलेबल करप काय कितें हाजो एक विचार करता. अजून फायनल स्टेजीचेर ना कारण गोवा
ऑलमोस्ट क्वॉरंटायन स्टेजीन आसा म्हणजे गोंयांत आसतले सगळे आमी नवीन कोणाक घेवचे ना बट तरी सुद्दां गुड्स व्हेकल येतात वेजिटेबल व्हेकल येतात हेंच्या पासून सुद्दां म्हणजे गोंयांत कोरोना व्हायरसाचो शिरकाव जावचो न्हू ताचो विचार चल्ला आमकां म्हणजे CSR एक्टिविटींतल्यान ह्यो फेसिलिटीज आमगे 8 चेकपोस्टाचेर अवेलेबल करप काय कितें हाचो विचार आमचो विथ कन्सल्टेशन विथ द हेल्थ मिनिस्ट्री वेळ पडलो जाल्यार आमी ह्यो फेसिलिटीज सुद्दां जेणे करून गोंयांत येवपी प्रत्येक जाण सुद्दां कारण रॅपीड टेस्ट जर आमची एप्रूव जाली ICMR कडल्यान जाल्यार 1 वराचे मॅक्झिमम टू 1 वर तेणी उबर रावन टेस्ट करून येवपाक कांयच हरकत ना थोडेशें जर सगळ्यांचें सहकार्य लाभलें जाल्यार हेंय जावपाक शकता ताचो विचार सुरू आसा म्हणजे आमी फायनल जर जालें म्हणजे कसलोच बाकीचो प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार 8 चेकपोस्टाचेर अशा पद्दतीची फेसिलिटी आमचो विचार आसा आनी रॅपीड टेस्टींग उरतलें तें म्हणजे पटकन तेजो रिपोर्ट मेळ्ळो एक अर्द्या वरा भितर जर तेजो रिपोर्ट जालो जाल्यार थंयच्यान ताका अलाव केलो म्हणजे थंयच्यान ताका फुडें येवपाक खातीर म्हणजे आमी खूब सेफ उरतले गोंयच्या नुसार प्रत्येक गोश्ट आमी जी विचार करता ती गोंयकारांच्या हेल्थाच्या नुसार कशें सेफ उरचें हाचो विचार करून आमी प्रत्येक पावल जें आसा हें उचलता त्या खातीर म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की परत एकदां मान्य पंतप्रधान भाशण आयकल्या उपरांत बाकीचे विशय स्टेटीचे हे ठरतले आनी ताका सगळ्यांचें सहकार्य आतां पर्यंत लाभलां तशेंच सगळ्यांचें सहकार्य हाज्याय फुडें लाभचें हाची विनंती करता थँक्यू सर 2 क्वेश्चन्स आहा एक म्हणजे एक न्यूज सोशल मिडियाचेर आहा की सुप्रीम कोर्टान सांगलां की भायर जे इंडियेचे भायर जे लोक आहा तांणी आसा थंयच रावचें आनी दुसरी आनीक एक न्यूज आहा की UAE आणि कुवेत हांणी म्हटलां की द नॅशनल शूड बी टेकन अवे बाय देयर ओन कंट्रीज सोशल मिडियाचेर हांवेनूय पळयलें तें हांवें एक घाल्ला दोनूय तेजी वॅलिडिटी चॅक कर म्हणून आनी तेजो कितें एक्झॅक्टली स्टेटस तो म्हाका सांग म्हणून सांगला सो हेजी आज चॅक केल्या उपरांत फाल्यां पर्यंत पळयतलो ते आत्तां तेजेर म्हाका कमेंट करपाचो ना कारण एक्चुली कितें आसा हें पळोवन घेवन मागीर तेजेर कमेंट करता सर सी कडेन कितें पेटिशन फायल केलां कर्निका अजून पर्यंत म्हाज्या कडेन तरी येवंक ना तुमकां पंचायती कितें लेटर बरयला कार्माना आनी वेगळी पंचायती म्हाका आयचे करस्पॉन्डन्स हांवें पळोवंक ना आयचे करस्पॉन्डन्स आतां पळयतलो पयल्या उपरांत पळयता सर गोवा फावंडेशनान कितें अपोज केला COVID-19 खातीर आयन ओर कोण यूज करूं नाका म्हणून म्हाजे कडेन करस्पॉन्डन्स पावूंक ना तुमी ते प्रायवेट म्हटलां न्हू सर कोण कित्याक अपोज करता पळय न्हू आयज सपोर्ट करपाची गरज आसा पूण तेंच्यांनी कितें तरी थ्रेटन केला न्ही दे आर गोइंग टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बीन म्हणून तुमी जर यूज करीतला तो फंड कित्याक तो मायनींग मेळटा यूज करप अशें कितें रूल आसा म्हणून इन कन्सल्टेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट इन कन्सल्टेशन विथ द सेंट्रल मायन्स मिनिस्ट्री हो निर्णय जो आसा हो स्टेट गव्हर्मेंट आनी मुख्यमंत्री म्हणून हांवें एकट्यान घेवंक ना ओके तुमी कन्सल्टेशनान घेतला ते लोकांच्या हिताचें जर कितें जाता आसत जाल्यार आयज राज्यांतल्या मनशांक सपोर्ट करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी जर कोण हेका विरोध करता आसत जाल्यार गोंयकारांनी समजचो की अशा मनशाक म्हणजे कशा कितें म्हणजे खरें कितें आनी खोटें कितें जाका आमी म्हणटा पळय तें गोंयकारांनी समजपाक जाय ओपन आसा ही गजाल हो निर्णय कितें हांवें एकट्यान घेवंक ना सर यू स्पोक अबाउट प्रायवेट क्वारंटायन नाव म्हटलं that much of facilities you all are ready with all those तेकाच हांव सेक्रेटरी टुरिजमाक सांगला न्ही म्हणजे प्रायवेट खातीर कोण दिवपाक तयार आसा आमकां शेवटी फाल्यां सकाळी जर निर्णय जालो जाल्यार आमकां आमी तयार आसपाक जाय म्हणून आमी आतां पासून तयारी सुरू केल्या because every people from tomorrow Prime Minister will announce करतलो there might be some decisions आमी ऑलरेडी कामाक लागलेले आसा ओके सगळी कडेन म्हणजे सेक्रेटरी टुरिजम हो वेगवेगळ्या हॉटेल्स वेगवेगळे हॉस्टेल्स वेगवेगळी ज्या ज्या जाग्यार जी जी फेसिलिटीज आसा तांचे कडेन उलोवपाक तेणी सुरू केलें कसरता बसीस आसता पळय ते पब्लिकाक ओपन आसतले स्पेशली बँकेचो स्टाफ बीन वता पळय तांकां ते कशें ते बोर्ड केला आतां कशें आसा आमी सगळ्या जाणांक रेस्ट्रिक्ट करूंक शकना आनी तेजी मॉडेलिटी तरी ठरोवपाच्या विचारान आसा बट म्हाजी रिक्वेस्ट आसा जो गरज ना तेणी घरा भायर सरचो न्हू गव्हर्मेंट स्टाफ इंडस्ट्रीन वचपी स्टाफ बँकींग हांच्यांनी आतां पर्यंत वयचें फाल्यां एकदां नॅशनल गायडलायन येयल्या उपरांत मागीर तेज्या उपरांत आमकां डे टू डे किंवा अपडेट करून कितें चेंजीस करपाक जाय आसले जाल्यार त्या अनुसार करतात आर्थिक वर्साचो पिरियड आतां कितें सोंपयला फुडें वाडयला अजून म्हणजे तसो फायनल डिसिजन म्हणजे कशें आसा आर्थीक वर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार 31 मार्चाक सोंपता
पण तरी सुद्धा म्हणजे आम्ही एका म्हणटा 3 महिने मॉनिटरियम वाडयलो, बाकीच्या आमी थोडोसो ताजें डिस्कशन सुरू आसा. जीएसटींतल्यान थोड्यांक नोटीसो बी आयल्या कशें आतां ताजेरूय बी फायनान्शियल आमी जी रिव्यू टीम म्हटला तशें हांव फायनान्सा कडेन उलयता, कारण आमकां तो पिरियड तांकां वाडोवन दिवपाचो काय कितें हाजें कन्सल्टेशन सुरू जाला. तालूक वायज आतां 206 बसीस जोडलो पळय, एका सॅनिटायझर कितें ह्यो बसी ज्यो आसा ह्यो सॅनिटायज करून सुद्दां डेली तेंचे म्हणजे हें काम कदंबान पयलींच सुरू केलां. सर्वीस जालो पळय एम्प्लॉय आसता हांकां कितें इन्स्ट्रक्शन आहा तुमी फक्त ओन्ली दीस ऑफीस कित्याक मागीर मार्केटाक वतलो म्हणजे तेजें सांगलें न्ही परवा पर्यंत सेंट्रल गायडलायन येयल्या उपरांत मागीर तेजे निर्णय जातलो. इकॉनॉमिक रिव्ह्यू कमिटी जी तुम्ही काढला पळय त्या कमिटीच्या संदर्भात खूप जाणांचे हें आसा की तेचेर खुबश्या घटकांक दिसता की आमचें प्रतिनिधित्व त्या कमिटीन जावंक ना म्हणून, म्हणजे जे स्पेसिफिकली गोंयचे म्हत्वाचे घटक जे आसात, फॉर एक्झाम्पल टॅक्सीवाले म्हणा, पायलट किंवा इतर आतां प्रायवेट बसवाले आसात, बाकीचे दुकानवाले आसात. एक गजाल हांव परत सांगता, कशें आसा त्या घटकांकूच थंय रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय अशी गरज ना. तांचेर विचार करपी लोक जे आसा पळय न्हू तांकां आमी इन्क्लूड केल्या, जाल्यार प्रत्येक घटकाचो विचार जातलो. आतां आमी उदाहरण म्हणटा म्हणजे आमी पायलटवाल्यांक घेतलें म्हणजे तांचो विचार जातलो असो ना. आमी सगळ्या सेक्टराचो गोंयची इकॉनॉमीक रिव्यू कशें करप तेजेर आनिकूय गव्हर्मेंटाचे प्लॅन आसा. फक्त नॉट ओन्ली इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी, आमी आजून वेगळ्या 2-3 सेक्टराचेर काम करप सुरू केलां. थोडेशें तेजो काम सुरू जालें काय हांव तुमकां सांगता कशा पद्दतीन आमी काम जे मायन्यूट आनी मायक्रो लेवलचेर काम जें आसा हे फावटी जातलें. प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर वचून काम करपाची सरकाराची तयारी आसा आनी सरकाराच्यो सगळ्यो मशिनरीज ज्यो आसा पळय ज्या आसा त्या खातीर खंयच्याच सेक्टरान म्हणजे आमचो रिप्रेझेंटेशन ना, आमकां थंयसर कितें जातलें काय ना. ही कमिटी जी आसा ही तशी पळोवंक सरकारान म्हणजे कोणाक पॅकेज सजेस्ट करपा खातीर न्हू, हो पयलो विशय क्लियर करता. ही कमिटी प्रत्येक बिझनेस कसो रिवायव जातलो, इकॉनॉमीक रिव्यू रिजनरेशन जेका आमी म्हणटा, रिवायवल म्हणटा, हें कशें जावंक शकता हाज्या खातीर सुरू केल्ली ही इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी सजेशन्स घेवपा खातीर. जे सजेशन्स दितले गव्हर्मेंट तेजेर फायनल डिसिजन सजेशन दिवपाचे आसा. हय आमी कशें की ते तुमच्या व्हॉट्सॅपाचेर घालतात, ते म्हणटात सीएमान पयला ते ग्रीन आपल्याक लायट दिसता पूण आकांडां दाखोवंक ना सीएमान, किंवा सीएमान कांय मेळ्ळें म्हणून सांगूंक ना. सो एक तेंच्या खातीर एक ईमेल एड्रेस किंवा अशी कितें तरी फाटले फावटी जशें आमी हेज्या वेळार केल्लें बजेटाक केल्लें पळय तसो करता. हय परवा पर्यंत डिक्लेअर करता. So there's one question in mind of maybe CFRS, UK, UAE सगळे हिंगासा म्हणल्यार फॉरेनर्स आहा तांकां व्हरपाक परमिशन आसा तांकां थिंगासा हिंगा येवपाक कितें प्रॉब्लेम जाता लायक नंबर ऑफ फॉरेनर्स परत सांगता हो निर्णय स्टेटीचो न्हू. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम डिमांड करूं शकता, आमी रिक्वेस्ट करूं शकता, आमी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट करता. हांव काल परत एकदा प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयला त्या विशयाचेर डिस्कशन सुरू आसा म्हणून सांगला. ताजेर कितें तरी निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स जाता तितके बेगीन घेतली. आनी गोवा कितें झोनान डिवायड करपाची आसा केरला गव्हर्मेंटान सजेस्ट केला तशें गोंयचें डिमार्केशन आमकां केसीस खंय 7 केसी मेळ्ळे ताजें डिमार्केशन हांवें करपाक सांगलां. झोनान करपाची आतां गरज ना. आमकां खंयच्या तालुक्यान मेळटा गोंयच्या पूर्ण मेपाचेर डिमार्केट करपाक लायला हांवें. म्हणजे खंयच्या तालुक्यान खंय मेळ्ळें आमकां त्यो डिमार्केशन जातलें. पण कन्सर्न पंचायतीक त्या लोकलांक तशें खबर आसा की आमच्या हांगासर मेळना, पण लोकांकूय खबर कळपाक जाय की ती आरोग्य सेतू ॲप सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो आसा पळय न्हू तो सगळ्यांनी डावनलोड करचो. तो आरोग्य सेतू ॲप आमकां फुडल्या खूब वर्सांनी आमकां म्हणजे वर्सभर सुद्दां ताजो फायदो जातलो. आरोग्य सेतू ॲप जो आसा पळय न्ही आपूण त्या एरियेन गेलो जाल्यार थंय पॉझिटीव केस आसली किंवा थंय आसा पयलीं आसता जाल्यार तेजे हें कितें म्हणटा तेका सिग्नल्स जे आसा पळय त्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान मेळटले. सर तुमकां कितें कंप्लेन बीन आयल्या म्हणजे थोडे वचूंक बीन स्किपींग केला अशें कितें येयला कंप्लेन? म्हाका एकूय कंप्लेन आजून येवना. आयज आत्ताच्या घडीक हांवें सगळ्या तालुक्यांतल्यान रिव्यू घेतलो, खंयसरूच कांयच कंप्लेन येवंक ना कोणाचीच. फक्त एकूच ते सोशल मिडियाचेर कितें तरी एक फोटो तितकोच कोण तरी कितें तरी पळय आतां कितें तरी कितें बारीक सारीक विशय आसतलो हांव चॅक करपाक ना. आयज सर्वे करतना कितें जालें फाटल्यान
इन काश्मीर आसात, मोस्ट ऑफ देम आर वोटर्स आणि थोडे 8 महिने असता, बाकीचे महिने गांवांत वयतात, तेंचे कोणी हे करूंक ना. कोण एकली टिचर येयली तेच्या बरोबर स्टुडंट येयलो तो फक्त तितके अमक्याच घरांनी घेवन खंयची चुकला आसत कोणाक कळटा आसत जाल्यार तेंच्यांनी कळोवचें, बीएलओ आमच्या कळोवचें. आमी वचून सुद्दां मागीर 3 दीस त्याच वार्डात किंवा त्याच लोकॅलिटीत आमचे आसता, ते चुकले आसत जाल्यार तेचो परत सर्वे घेवं येता. सर 15 दिसांक रोडमॅप केला तुमी तयार? जो पर्यंत फाल्यांची माननीय मोदीजींचे भाशण जाल्या उपरांत आनी सेंट्रल गायडलायन येयल्या उपरांत फुडल्या 15 दिसांचो रोडमॅप हो ठरतलो. आणि सर हांगा ते तावा मारता पळय हेल्मेट घालनासतना ते मिशीन यूज करता हेचे, तेजे तुका दिसना इन्फेक्शन जावपाचो हे आसा पळय स्प्रेड जावपाचो, आनी पोलीस वयल्यान 24 वरां ड्युटी करता, तेंचे मातशें हेल्थाचे कितें कित्याक खूब जाण तेजेर गरज नाल्यार भोंवत नाका मरे भायर, ताला मारपाचो प्रश्न येना. पूण पोलिसांक इफेक्ट पडटा न्हू, लोक आयकनात. पुलिसांक आमी सॅनिटायझर हे ते सगळे प्रोवायड केला. मॅक्झिमम प्रिकॉशन्स आमी घेवपाचे तितके प्रिकॉशन्स आमी घेता. ओके.